नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि तुम्ही पळयता आसतले की वी आर नॉट इन द स्टुडिओ, वी आर समवेअर एल्स. आणि वातावरण भोंवतणचें पळोवन एक लक्षांत आयलें आसतलें की आमी खंय आहात. वी आर एट श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. नॅशनल गेम्स 8 ते 10 दिसां भितर स्टार्ट जावपाचे आसात. आणि वी हॅव अ व्हेरी व्हेरी स्पेशल गेस्ट अँड द परफेक्ट गेस्ट फॉर दीस ओकेजन. ते म्हळ्यार गोंय राज्याचे खेळा मंत्री आणि जे फाटले दीस रात हे इन्फ्रास्ट्रक्चर टायम बाउंड मॅनराक उभी करपाक त्रास करतात ते गोविंदभाऊ गावडे. सर, वेलकम. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर होस्टिंग अस हियर. कारण ह्या जाग्यार येवन नॅशनल गेम्साचे शूट करप हाज्या की बरो आनी व्हेन्यू ना. बरोबर. सो तुम्ही हांव सामकी सुरवात अशी करता, तुम्ही आज आमकां कितें दाखयतले? एक गोष्ट म्हणल्यार तुका सगळ्यांक खबर आसा की गेली कित्येक वर्सां नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता 2009 आसा. फायनली अ व्हेरी एक्सायटींग मोमेंट आज आयिल्लो आसा. गोंयकारांचें लक्ष, गोंयकारांचो फोकस टोटल सध्या राष्ट्रीय खेळाचेर जावन आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज ही पूर्व तयारी आमची आज सुरू आसा. आज हांगसर आमी उबे आसात ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर, ज्या जाग्याचेर पयलींच आमची खेळ जो किक ऑफ जातलो तो म्हणल्यारूच आमचो बॅडमिंटन. हो जरी आमचे ऑफिशियल इनॉर्गेशन जर 26 तारखेक जर आसलें जाल्यार आमचे 19 तारखेक आमचो ह्या स्टेडियमाचेर आमचे मॅचीस किक ऑफ जातल्यो. पयली डिसिप्लीन जी आसा ती बॅडमिंटन. 24 तारखेक बॅडमिंटनाच्यो एंटायर ज्यो मॅचीस ज्यो आसात त्यो सोंपतल्यो. 25 तारखेक गॅप आसा. 27 तारखेच्यान आमचें फेन्सिंग सुरू जातलें. आणि फेन्सिंग हांगाच जातलें. बॅडमिंटन कोर्ट सध्या दिसतात हे वतले आणि एक दीस जो आसा, जो आमचो ब्रिदिंग जो स्पेस आमी एक दीस दवरलेलो आसा, तो टोटल एंटायर जो सेटअप जो आसा तो चेंज जातलो. तदनंतर व्हॉलीबॉल. अशे 3 स्पोर्ट्स जे आसात ते ह्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सामके बाकीचे सगळी आमची तयारी हांगसर सुरू आसात. तुम्ही सगळे पळयतात हांगसर आमचे ब्रँडिंग लायिल्ले आसात, काम सुरू आसात. आज रातचे बाय 8 o'clock वी ऑल सेट फॉर बॅडमिंटन. म्हाका एक गजाल लोकांच्या क्लॅरिटी खातीर विचारता की इनॉग्रेशन बिकॉज प्रायम मिनिस्टर इज कमिंग, तो ताजो गाजो वाजो भरपूर जाता. बरोबर. सो इनॉग्रेशन जरी 26 तारखेक असले तरी गेम्स 19 तारखेक सुरू जातात. हय, बरोबर. सो प्लेयर्स आयच्यान गोंयाक पावपाक सुरवात जातली. प्लेयर्स 17 तारखेच्यान म्हळ्यार फाल्यांच्यान गोंयांत पावपाक सुरवात जाता. बॅडमिंटनाचे टोटल स्क्वेड जे आसा, डिफरंट स्टेट्स जे आसा त्याचे टोटल प्लेयर्स फाल्यां म्हळ्यार हांगसर गोंयांत पावतात. ऑफिशियल इनॉग्रेशन 26 पण एक्चुअल गेम -6 ऑफिशियल टू -6 तर आमी ते हाडिल्ले आसात. कारण एक आसा, कारण तातूंत भितर कारण कितें आसा की कॅलेंडर जे आसा आमचे इंटरनॅशनल स्पोर्टिंग कॅलेंडर आसात त्या प्रमाणे बॅडमिंटनाचो जो आनीकू बाकीचे कडेन स्पोर्ट्स लायन अप जाल्ले आसात. ऑल द एथलीट्स आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दॅट इव्हेंट्स ऑल्सो. त्या खातीर आमी पयलो केल्लो आसात. आणि दुसरी गोष्ट आसा की एज फार एज वेन्यू इज कन्सर्न, तो एक रिजनूच आसा. इतले डिसिप्लीन आसात. म्हाका दिसता दीस इज द बिगेस्ट स्पोर्टिंग एक्स्ट्रा बोनेन्झा जो आज संपूर्ण भारता भितर जाता. कारण 36 नॅशनल गेम्सां सुद्दां 37 डिसिप्लिन्स आशिल्ले. आज आमच्या गोंयान ह्यो 43 जाल्ले आसात. प्रत्येक वेन्यूचेर आमच्यो 3 डिसिप्लिन्स ह्या संपूर्ण 25 ते ऑलमोस्ट आमच्या 8 तारखेक नोव्हेंबराच्या सुरू जावपाचे आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी -6 आयिल्ले आसात. त्या तरेन हे करता, त्या तरेन आमी आयोजन आज आमी हे केल्ले आसा. आता म्हाका 14 वर्सां जाली 2009 धरून. म्हणजे एक प्रश्न म्हाका सगळ्यांचे तकल्याक आसतलो की पयर मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला आमी 99% रेडी आहा म्हणून. सो पयर ते आज मेरेन उरिल्ली 1% कितले काम पूर्ण जालां? एकूच गोष्ट कशें आसा न्ही, 100% आमचे काम तशें पूर्ण जाल्ले आसात. हे काम जे आसा पळय न्ही, मुख्यमंत्र्यान जे 99% काम पूर्ण जाल्लें ते एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न, एज फार एज फ्रॉम अवर सायड इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न. बट ओव्हरलेसवाले जे आसा, टीम जे आसा, ज्यांचो सेटअप जो आसा त्यांचो स्पेसिफिक पिरियड आसता. त्यांचो टायम 3 दीस पयलू ते कामां हात घालतात. तांकां 1 दीस ब्रिथींग स्पेस आसता आणि त्या प्रमाणे काम सुरू आसा. आदरणीय आमचे गोयचे मुख्यमंत्र्यान तो स्टेटमेंट केल्लो आसा. इट इज परफेक्टली ट्रू
आणि आज आमचे 100% काम आज 100% as we are talking right now. एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज 100% काम वी हॅव पुराय टू जाला. जेणेकरून आम्ही आमचे जे कॉम्प्लेक्सीस जे असतात ते त्यांना हँडओव्हर Handover करपाक करपाक. आणि आम्ही सगळे कॉम्प्लेक्सीस आज So त्यांका फाल्यां हँडओव्हर जातात की आज हँडओव्हर आज झाले म्हणजे कालच्यान झाले वो आता स्टेडियम वो आमचं स्टेडियम गेले आम्ही 3 दीस पहिले त्यांना हँडओव्हर Handover केलं केला. असं कळलं नाही आणि त्यांचे आज त्यांचे बाय 8 o'clock म्हळ्यार त्यांचा टोटल सेटअप रेडी जातलो. एक गजाल जे हांवें आयकल्या Yeah. आनी तुम्ही म्हाका दिसता तुम्ही कन्फर्म करपाक शकता हय. की द टॉर्च Yeah. विल बी हँडेड ओव्हर टू द प्रायम मिनिस्टर या बाय नीरज चोप्रा. येस सो हाव इज दॅट प्लॅन आणि तुम्ही म्हाका- Definitely तुम्ही म्हळ्या it is की, 4 ते 5 वरांची सेरेमनी हय, असतली. हय. सो व्हॉट इज दॅट सेरेमनी आणि सेरेमनी म्हळ्यार कशें आसा न्ही हय. आमचो एक्च्युअल जो कार्यक्रम जो सुरू जातलो तो बरोबर 4 वरांपासून सुरू जातलो. ताजे पयलू प्री इव्हेंट आणि पोस्ट इव्हेंट म्हळ्यार आमचो जो कितें आसा ऑनरेबल जेन्ना आदरणीय आमचे पंतप्रधान येतले ताका आमी फॉर्मल फंक्शन अशें म्हणिल्लें आसात. पण येदो व्हडलो क्रावड त्याच प्रमाणे तो एनवायरमेंट तयार करप किंवा तुका खबर आसत की प्रायम मिनिस्टर येवचे पयलू ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स पयलू ऑल गेट्स विल बी क्लोज्ड आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां मुखार जर वता आसतना आमकां तातूंत भितर सिंगर्स आसतले. आमची गोंयची क्वीन आमची सेमाबाई सरदेसाय वेगळे वेगळे तरेचे डान्स आसतले स्पोर्टिंग डान्स आसतले. तदनंतर मागीर सुखविंदर Secretariat या वाटेच्यान? या सेक्रेटरेट सुखविंदर सिंग हो जो पॉप्युलर जो सिंगर जो आसा तो सिंगर परफॉर्म करतलो आणि एकंदरीत हो कार्यक्रम जो आसा मागीर मार्च पास आसतले. मार्च पास असले नंतर मागीर आमकां आदरणीय पंतप्रधानाचे स्पीच आसतले. सो एंटायर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर करत जाल्यार आमकां नियरली 5 hours सुमार आमकां त्या स्टेडियमाचेर घालचे पडटली आणि अकॉर्डिंगली तो 5 वरांचो कार्यक्रम कितें आसा ताजो आमी टोटल फ्लो आमी तयार केल्लो आसा टिल द इनॉग्रेशन आणि आफ्टर डिपार्चर ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ड्रोन शो आसतलो. इट इज अ युनिक शो विच हॅज नॉट बीन हॅपन इन द स्टेट ऑफ गोवा. सो प्रायम मिनिस्टर भायर सरले हय. की मागीर ड्रोन शो जाता. हाऊ लॉंग प्रायम मिनिस्टर विल बी देयर? Prime Minister will be there almost 1 hour and 50 minutes on the stadium. On the stadium. Okay. Because for the march pass and all that, we have to take, we require almost 30 minutes. आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान आज आमकां सगळे काही गोष्टी पळोवपाक मेळटल्यो. एक गजाल सर जेन्युइनली नीरज चोप्रा प्लेन साउंड्स फॅसिनेटिंग. Yeah. हाऊ इज that going to unfold? Definitely everybody is exciting to have the Neeraj Chopra in the state of Goa. काल हांव तुका एक जोक सांगता की आमचे बरेचशे ऑफिशियल्स जे SP जे आसा DGP आसा IGP आसा आणि ऑल द ब्युरोक्रॅट्स वर ऑल्सो प्रेझेंट इन वन ऑफ अवर मीटिंग ड्युरिंग द प्लॅनिंग मीटिंग. When I took the name of the Adaraniya Shriman Neeraj Chopra, they were all excited to see him, and it is a very good things is happening in the state of Goa. Yeah. And we have already written, he has confirmed, and त्याचो आमी एक रोल दिल्लो आसा की आमची टॉर्च जो आसा तो टॉर्च मार्च पास जावचे पयलू आदरणीय पंतप्रधाना कडेन ते संपर्क करतले आणि आदरणीय पंतप्रधान जे आसात ते मागीर टॉर्च कॉल्ड्रना भितर घालून ताजे रितसर ओपनिंग करतले. दीस इज अ सेक्रेटेरिएट. हे आमचे कशें आसा आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसात की हाका आमकां ACT एकोमोडेशन कॅटरिंग ट्रान्सपोर्ट मागीर PR देन आमचे स्पोर्ट्स फॉर ऑल यांची एक टीम आसा हांगसर जे सगळे सेरेमनीज बाकी सगळ्यो काही गोष्टी सेटअप पळयताले. मागीर हे जे आज प्लॅनिंग जे सगळे आज सुरू जाता त्या प्लॅनिंगाच्या संदर्भात त्यांचो डिझायनिंग ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज हांगसरल्यान ह्या हितूनच्यान किक ऑफ जाल्ले आसात. हे सुद्दां ऑफिस जें आसा तें ब्रँडिंग करून ऑल सेट म्हणजे फाल्यां आमकां बाय 8 म्हळ्यार आमगेल्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्यो सुरू जातल्यो. यही ऑफिस या कंप्लिटली सेटअप जातलें. ऑलमोस्ट आमी ऑलरेडी हे जाल्ले आसात. हांगसर कितें आसा मागीर सेरेमनीज ट्रॉफी आसतल्यो मेडल्स आसतल्यो हय. आतां मेजर पार्ट हांगसर जर कितें जर आसा जाल्यार एक्रेडिशन. आय जस्ट शो यू हाव वी आर गोइंग टू डू द एक्रेडिशन्स. हे आतां एक्रेडिशन जितले आमचे एथलीट्स जे आज हांगसर आयिल्ले आसात
त्यांच्या सगळ्यांचे आम्ही एक्रेडिशन हे कार्ड तांकां बेल्ट बीन घालून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी आज हे करतले जर स्पेसिफीक तुगेले आतां हांगसर तेणी म्हणिल्लें आसा दीस इज अ मणिपूर महाराष्ट्र ओरिसा तामिळनाडू गोवा त्यांचे सगळे काही गोष्टी जे आसात पयलीं ते आमचे एक्रेडिशन कार्ड हांगसर आमी तयार केतले This is a badminton accreditation. दिस इज अ बॅडमिंटन एक्रेडिशन कार्ड बॅडमिंटन देर आर बॅडमिंटन म्हणजे एक एथलीट जो आसा पळय नॉर्मली 90% एकाच डिसिप्लिनाक भितर खेळटा बाकीचे पहिली बॅडमिंटनची रेडी जाल्यात कारण पहिली बॅडमिंटन इव्हेंट हय सगळे ऑलमोस्ट आज दिस इज गोवा एक्रेडिटेशन आणि म्हाका दिसता गोंयची स्पोर्ट्स आमी सगळ्या होस्ट करया Definitely. पण मातशी मेडल आमकां चड मेळची अशें दिसता न्ही मनांतल्यान it is definitely I am also eager to have the medals for the state हय म्हजी पहिली नजर गोंयची एक्रेडिटेशनाचेर गेली. definitely एक इंटरेस्टिंग गजाल Yeah. म्हाका दिसता आय डोंट नो आय वॉन्ट टू चेक दिस तुमची धूव पार्टिसिपेट जाता आणि आय डोंट नो वेदर इट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट की स्पोर्ट्स मिनिस्टराची धूव किंवा पूत एक्टिवली पार्टिसिपेटेड आय डोंट नो म्हाका रिकॉर्ड चेक करचो पडटलो बट दिस इज आय थिंक वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग हायलाइट्स ऑफ दिस नॅशनल ऍक्च्युली ताणें हेजे बरोबर नॅशनल सुद्दां केल्ले आसात आणि शी हॅज बीन ऍक्च्युली म्हजी सुद्दां तशी मनाची तयार न्ही बिकॉज शी इज इन द 12th स्टँडर्ड बट द पॅशन ज्या त्या वेळाचेर आसता त्या वेळाचेर खंय स्टॉप कांय जायना अँड शी हॅज बीन शील बी प्लेईंग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इन द नेटबॉल पण तुम्ही कितें बोर्डाचेर चड फोकस कर म्हणटाले ऍक्च्युली कशें आसा ऍक्च्युली म्हजें इंटेंशन तशें ऍक्च्युली शी इज ड्रिमींग व्हेरी हाय इन द डिफरंट वे बट स्पोर्ट्स जेन्ना पयलू त्यांनी नॅशनल सुद्दां केल्ले आशिल्ले इवन लगोरी बाकी सगळे त्यांनी सुद्दां तातूंत सुद्दां दे आर गुड चॅम्पियन्स विनर आणि आतां नेटबॉलानूय सुद्दां फाटले फावटी स्टेट चॅम्पियन जेन्ना शी वॉज द म्हणजे लीड विनर म्हणून आसा ताणें केल्लें सो बापू यांनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हातूंत भितर जिखलो कोण आता इट डिपेंड्स ते हांव सांगपाक शकना इट इज द म्हाका हो प्रश्न ताका विचारचो पडटलो. डेफिनेटली आणि इट इज अ पब्लिक I परसेप्शन will hope that she gets a medal. Definitely, So that will be definitely. another occasion for a very great interview. yes So हांगा एक्रिडिटेशन बी Yeah, आसा सगळें. yeah. आणि हांगच्यान आमी आतां मुखार येता मागीर एक व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रत्येक नॅशनल गेम्स आसता हय. तो म्हळ्यार गेम्स विलेज या आणि ह्या खेपेक गोवा इज ट्रायंग समथिंग डिफरंट या we are not doing the village Yes. but we are kind of doing Kampal city. या What is this आणि कित्या खातीर आमी गेम्स विलेज ऍक्च्युली कशें आसा न्ही ऑलिंपिकाक सुद्दां गेम्स विलेज जाता आमी कितें केलें आसा ऑलिंपिक आमचे कडेन मॅक्झिमम आमचे कडेन वेन्यूज अवेलेबल आसात दॅट इज अ वन रिजन ओके बाकीचे कडेन ऑलिंपिक्स हे एक कडेन सगळ्यांक स्पोर्ट्स जे आसात पण एक कडेन स्पोर्ट्स जातात हय. आमचें कितें जालां आमचे ऑलरेडी स्टेडियम्स आसात हय. आणि हे स्टेडियम्स जर आमचे जर असले जाल्यार म्हाका दिसता जितल्यो आमकां कॅपेसिटी आहा तितल्यो आमी त्या कांपाल ग्राउंड आणि लँड इज अ कन्स्ट्रेंट स्पेस इज अ कन्स्ट्रेंट कांपाल जे येदे व्हडले सामके शामियाने दिसता हय, आमकां. थंय हय. कितें आसतलें तातूंत भितर कितें आसा तातूंत भितर डिफरंट डिसिप्लिन्स जे आसात हय. त्या डिफरंट डिसिप्लिनाचे स्पोर्ट्स जावपाक आसा फॉर एक्झाम्पल कलिरे पट्टू दीस इज बेसिकली ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ द केरला देन आमच्यो गोंयच्यो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स म्हळ्यार लगोरी मागीर तुगेले रेसलिंग मागीर तुगेले वेट लिफ्टिंग मागीर तुगेलो वेगळे वेगळे जे ऑलमोस्ट 14 स्पोर्ट्स जे आसात पयलीं हय. 35% to 45% sports will be played at the Kampals कांपास city. कारण म्हाका याद जाता की मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले हय. तांचे कसले कोलवाळे स्पोर्ट्स विलेज करचो म्हणून हय. जेन्ना नॅशनल गेम्साचे चालू आशिल्ले तेन्ना बरोबर वाय वी हॅव डिसायडेड नॉट टू डू दॅट ऍक्च्युली इन्फ्रास्ट्रक्चर टाइम कंस्ट्रेंट ऍक्च्युली कितें जालां न्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर हो एक आसा आमचे कडेन सध्या जो प्रोपोजल जो आसा तो आमी ऑलरेडी केंद्राक आमी बरयल्लो आसा पण दॅट इज फ्रॉम द डिफरंट हे कितें आसा is it true that you have proposed that we set up a sports village on almost a 400 crore project धारगळी? धारगळ तुम्ही आता बरयला आमी आतां बरयल्लो आसा ऍक्च्युली तो पयलो फॉलोअप जाल्लो आशिल्लो दीस इज अवर कॉन्फरन्स रूम आय जस्ट शो यू हाव ऑल द मिटिंग्स इज गोइंग टू बी हॅपन ओवर हियर हो आमी कॉन्फरन्स रूम आमी सेटअप केल्लो आसा हांगसर देन एवरीबडीज कॅबिन्स आसा सगळें बसपा खातीर हांगसरल्यान जर गेलो जाल्यार यू कॅन ऑल्सो हॅव वन स्टेडियम ओवरव्यू तुमकां घेवपाक मेळटलो सो वी हॅव प्रपोज फॉर अ स्पोर्ट्स सिटी आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्ले आसात बट इट डिपेंड्स अपॉन द हाव द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज गोइंग टू हेल्प अस ओके
But for now, we have compulsory. Yeah, for now we have a compulsory. We have a compulsory. Yeah. दुसरो जो इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट येता की रावपाची व्यवस्था, कारण हजारांनी एथलीट्स येतात, सो आणि रावपाची हॉस्पिटॅलिटी मुळे की ही आमची खासियत सामकी. सो हाऊ इज दॅट हॉस्पिटॅलिटी गोइंग टू बी एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आणि हॉस्पिटॅलिटी इज कन्सर्न आणि म्हाका दिसता ACT जेका म्हणटात म्हणजे एकोमोडेशन कॅटरिंग आणि ट्रान्सपोर्ट हो नॅशनल गेम्साचो बॅकबोन जावन आसा. इट इज अ बॅकबोन आणि ह्या संदर्भात आणि आमचोय बॅकबोन तो it is as far as revenue is concerned, economy is concerned, it is also the backbone. पण डेफिनेटली ह्या संदर्भात आम्ही ऑलमोस्ट ऑल दी हॉटेल्स जी असतात तांचे अकोमोडेशन जे आसा ते ऑलरेडी आमी बूक केल्ले आसात. ओके. एअरपोर्टा वयल्यान किंवा रेल्वे स्टेशनाचे जे एथलीट्स येतले तांकां फक्त त्यांचे अरायवल टू हॉटेल दॅर इज अ सेपरेट ट्रान्सपोर्ट प्लॅन आणि फ्रॉम द अकोमोडेशन टू द स्पोर्टिंग वेन्यूज खंय आसतले different hotels. Different hotel. आता for example, so we are placing them in hotels which are close to their venue. Which is close to their venue. पण फक्त आमचेर कितें जालां आमचेर पणजेचेर थोडोसो लोड आयिल्लो आसा. सो वी हॅव जस्ट शिफ्टेड एट द पोरवरी. पोरवरी सुद्धा पेडेम सुद्धा जो आसा पळय न्ही पेडेम सुद्धा कॉम्प्लेक्स आसा. इट इज ऑल्सो सेंट्रल. सो दोन्ही सायडीच्यान मोबायलायजेशन करपाक मेळटा आमकां. आमकां फोंडा थोडोसो प्रॉब्लेम कितें जालो बिकॉज देर इज नो दॅट 3 स्टार हॉटेल्स बीन तशें कांय ना फक्त 2 एक सनीन आनी सनरायज जर सोडले जाल्यार. पण लिटल बीट आमी तो लोड जो आसा तो आमी थोडोसो मडगांव शिफ्ट केल्लो आसा. सो फोंडेचे लोड जो आसा मडगांव शिफ्ट केला. थोडो पणजेचो लोड जो आसा तो पोरवरी आनी इन एंड अराउंड आमी शिफ्ट केल्लो आसा. वी आर अकोमोडेटिंग अराउंड 10,000 पीपल. व्हाट इज द एक्झॅक्ट नंबर नाव? एक्झॅक्टली नंबर जावन आसा 10,981. आपले एथलीट्स कितले तातून नो ओनली आय एम टॉकिंग अबाउट ओनली एथलीट्स प्लस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल्स technical official will be almost 2,200. Then the VIP, then the SSA म्हणजे sports specific volunteers. All together the count will be reached to the 16,000. So, and we have all made the arrangement of their accommodation, their catering services and the transport. So what we are saying is 16,000 लोक 19 तारीख ते 8 तारखेक पर्यंत हांगा गोंयान आसतले आमचे सोयरे. 16,000 सोयरे. पण व्हेरी ऑन दॅट जे 16,000 जर सोयरे आसात सर जाल्यार म्हाका दिसता हो आमच्या सामको इज्जतीचो सामको इट इज अ मोस्ट चॅलेंजिंग वर्क. चॅलेंजिंग एक्चुअल प्रेस्टीज. सो इफ दॅट इज द केस क्राउड नॅशनल गेम्स म्हळ्यार आनीक आमी गोंयकार बरोबर आमी क्राउड तुमी तर राजकारणी बरोबर लोकांचो क्राउड जमोवपाक कितें कितें नाड्याबंद करचें पडटा ते म्हज्या की चड बरी तुमकां खबर आहा. क्राउड कसो क्राउड आमी थोडीशी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या कारण हो गेम्स ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर गेम्स ह्यो भुरग्यां खातीर तांकां प्रोत्साहन मेळपा खातीर जावपाक जाय आणि म्हणूनच आमी भुरगे जे आसात डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान तांकां थोडीशी हॉलिडे सुद्दां जर जाल्ली आसात. इट इज नॉट अ कंप्लीट हॉलिडे. दॅट ऑलमोस्ट 250 बसीस जवळ 7,500 जे आमचे जे विद्यार्थी जे आसात ते पर डे खंयचे तरी वेन्यूचेर खंयचे तरी त्यांची आवडती जी गेम जी आसात आणि क्लोज बाय टू दॅट वेन्यू थंय तांची उपस्थिती आसतली. एंट्री जी आसा स्पेक्टेटर जी आसा ती टोटली फ्री आसा आणि फर्स्ट कम फर्स्ट बेजिसाचेर. तांकां पासीस ना कांय ना. आमचे हेल्प डेस्क भायर आसतलो, सेक्युरिटी आसतले. जर वेकेट जर सीट जर आसा जाल्यारूच तांकां अलाउड आसतले आणि आमी म्हणिल्लें आसा की फर्स्ट आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता की स्पेक्टेटर्स विल बी अलाउड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेजीस आणि विद्यार्थ्यां खातीर सेपरेट स्टँड आसतलो. वेन्यूज सामके गच्च भरिल्ले आमकां दिश्टी पडू दी. डेफिनेटली कशें गोंयकार म्हण दिसता की दुसरी गोष्ट गोंया येता इव्हेंटा खातीर एक गोष्ट जेन्ना ज्या वेळाचेर 16,000 ज्या वेळाचेर जेन्ना लोक आसतले एटलिस्ट 8,000 लोक तरी ते एथलीट्स त्यांचे टेक्निकल ऑफिशियल्स बाकी सपोर्ट स्टाफ ह्यो सगळ्योच करून तो भरगचूच दिसतलो. तुजो जो प्रश्न तुवें जो म्हाका केल्लो आसा पळय क्राउड एनीवे येता म्हणटा तुमी एनीवे क्राउड इज कमिंग. बट आमचेर आतां व्हडलें टेन्शन आयिल्लें आसात की वेदर वी हॅव टू हाव टू फील द म्हणजे तांकां आमी कसो एकोमोडेट करतले. आतां कितें आसा देर आर सम स्पोर्ट्स ज्या जाग्याचेर लोक वयतले पळोवपाक वयतले अशें तांकां आवडीचे स्पोर्ट्स कितें आहा हाय प्रायोरिटी जे स्पोर्ट्स जे आसात
त्या स्पोर्ट्साचेर true. बरेचशे वतले Yeah. आणि आम्ही पण तांकां तुम्ही फोर्स आतां करपाक आमी शकना तशें म्हणया की बॅडमिंटनाक घडये क्राऊड जातो क्राऊड जातलो फेन्सिंगाक जातलो काय ना हय खबर ना ते because खबर fencing ना. is not something that is Something widely not popular. Yeah, popular. yeah. फुटबॉलाक जातलो हय. रेसलिंगाक जातलो Correct. मागीर तुगेले बाकीचे मेजर जे स्पोर्ट्स जे आसा पळय न्ही तातूंत भितर जातलो असो विविध स्पोर्ट्स कबड्डी क्राऊड जातलो खो खो क्राऊड जातलो Correct. असे वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स Then आसात the most important crowd question is या पीएमच्या सभेचा क्राऊड या व्हॉट इज युअर एंटिसिपेशन 12,000 12,000 12,000 So you are taking one side of the stadium. Yeah, actually, we have taken 3 stands, Oh, except right. one. Except Oh, one. तीन स्टँड तीन stand आम्ही complete आम्ही- आणि एक साइडीच्यान स्टेज असतो. Yeah, ex-surgeon stage असली. And ex-surgeon, as far as Prime Minister security is concerned, that one stand is totally meant for the Prime Minister and the main stage. या सो 12,000 क्राऊडाचो हय. बेत आसा हय, सामको. 12,000. आयच्या घडयेक Yeah, बिफोर वी कंक्लूड द नॅशनल गेम्स पार्ट yeah. what are your biggest challenges as a sports minister right now? So What do you challenges think is खूप the असतात. It is not an biggest easy challenge? task. It is not an easy task. The challenges खूप असतात. कारण एक म्हणल्यार सेक्युरिटी चॅलेंजीस म्हणल्यार म्हजे मुखार सामकी खूप म्हणटा ती ट्रॅफिक कारण जो आणि आमचे ब्रॉडकास्टिंग जे आसा पळय ते सगळे मॅचीचे लाईव्ह जातले Correct. त्या वेन्यू वयल्यान But then you are not troubled with that because the official broadcasters will take care of Yeah, it. but player has to be reached at the venue on time, न्ही? होय होय बरोबर. That is the biggest so there challenge. is no margin for error. Yeah, there is no that is the Correct. biggest challenge. Hoy. Second thing, त्यांका पिकअप त्यांचो ड्रॉप त्यांचो सेक्युरिटी ओव्हरऑल ऍडमिनिस्ट्रेशन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसात पयलीं सारको फ्लो सारको I think वचपाक जाय. logistics is the biggest challenge. लॉजिस्टिक इज द बिगेस्ट Biggest चॅलेंज challenge. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी म्हाका म्हणपाच्यो आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी मुखार वता आसतना जे दिसा पासून गेम सुरू जातली तो पर्यंत बारीक बारीक हे जे काम जे आसा पळय न्ही हय. हे अशेंच उरतलें कारण कित्याक सांग आमचे चेंज ओव्हर्स न्ही होय. आम्ही This stadium. सगळे स्टेडियम stadium ऑल स्टेडियम सगळे स्टेडियम एक्सेप्ट द वॉटर स्पोर्ट 5 जाग्याचेर वॉटर स्पोर्ट्स आमचे आसतले आणि त्या 5 जाग्याचेर वॉटर स्पोर्ट्स आमी करता आसतना आमकां थोडोसो थंय क्रावडूय आमी व्हरपाक शकना कारण दॅट स्पोर्ट्स विल प्लेड इन द डीप इन द सी Correct. आणि डीप इन दी सी आमी ज्या वेळाचेर म्हणटा त्या वेळाचेर 5-6 अशे वेन्यू आसतले वेर द स्पेक्टेटर्स किंवा भुरग्यांक आमी व्हरपाना असो विशय आसा जे कोण पळोवपाक वता तांकां आमी आडोवपाक शकना Correct. असोय विशय आसा करेक्ट सो तुम्ही म्हणतात की लॉजिस्टिक्स रिमेन्स आर बिगेस्ट चॅलेंज चॅलेंज एट द सेम टाइम या वी हॅव डन वॉट मॅक्झिमम आसा आसा ते आमी सगळे काही गोष्टी ते आता सगळे केला केला आता फक्त देवा पांय पडपाचे हय आणि मुखार वचपाचे दॅट इज गोविंद बाब म्हाका दिसता ह्या वेन्यूचेर आमी हो इंटरव्यू केला Yeah. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग वेन्यू Yeah. आणि ज्या जाग्यार तुम्ही दाखयले हय. की बॅडमिंटनाचे कोर्ट सेट जाल्लो आसा बरोबर. तो वचून फाल्यां फेन्सिंगाचो कोर्ट येतलो हय So- व्हॉलीबॉल येतलो हय हय सो बरेचशो काही गोष्टी हांगासर ब्रँडिंग आसा आता हय. Total, ह्यो brandingaच्यो गजाली आसा. सगळें जातलो Correct. आणि एकंदरीत ह्या स्टेडियमाचो आमी फेसलिफ्ट जाल्लो आसा हय. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी चेंज केल्ल्यो आसात हय. आमकां एज पर जो ब्रॉडकास्टिंग आमचे लायट जे फ्लॅक्सचा जो जो रेटिंग जाय तो आमी वाडयलेलो आसात अश्यो विविध थोड्योश्यो काही गोष्टी आमी अपग्रेडेशन ह्या स्टेडियमाचेर सुद्दां केल्ल्यो आसात हो जो मेपल वूड जो आसा हय. इट इज टोटली न्यू आसा टोटली आमी Yeah. नवो घातिल्लो आसा आणि इट इज अ रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ टायमान आमी हे काही गोष्टी काम Complete करून केला. केल्ले आसात ऍक्च्युली पर्सनली ह्या सगळे काही गोष्टी आमी मॉनिटर करताले हाय पर्सनली मागेले स्टाफ मागीर टेक्निकल टीम ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी सगळे काम करून इट इज नॉट इट इज अ टीम वर्क हय इट इज वी करेक्ट इट इज टीम वर्क म्हणजे तातूंतल्यान तो स्टाफ जो आसा पळय न्ही, तो स्वीपर जो आसा पळय न्ही, Correct. प्रत्येक तो मनीस- मुख्यमंत्र्यापर्यंत जितले कोण भितर आसा पळय न्ही, हय. ते सगळ्यांचो हातूंत भितर सगळ्यांचो हातभार सहभाग आसा. आसा. ओन्ली नियोजन आणि प्रॉपर ऍडमिनिस्ट्रेशन हय. विल गिव्ह द हायट ऑफ दिस नॅशनल तयारी पूर्ण झाली आता कारण सामके तोंडार येऊन रावला हय. आता जशें आमी म्हणतात की हय. कारण लास्टाक सारखे जावपा हय. जाय सो त्या मुवमेंटाचे आयल्यात बरोबर. इतली बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहात Yeah. गोविंद बाब हांव म्हणटालो की बरो बॅडमिंटन कोर्ट आणि नेट म्हाका दिश्टी पडटा येस मातशे इन्फ्रास्ट्रक्चर टेस्ट करून पळोवया डेफिनेटली विल पळोवया न्ही? डेफिनेटली करूया Yeah.
पूरा मारे या थैंक यू या चलो चल थँक्यू सर थँक्यू